मनशाचो पूत सगळ्यांचो दोनी पूण सोनवाराचोय. सोनवाराच्या दिसा कितें करताले ते तो दीस देवाक भेटून ताचे बरोबर सारताले. वय आमी सगळो वेळ देवा बरोबरूच सारूंक जाय. तुमी म्हणटले कशें सारूंक जाता? ताणेंच आमकां सांगलां सद्दां काळ सगळो गोत मागणें करीत रावात. म्हणजे कितें? देव आमचे सोबे आसा आनी देव आमचे सोबे सगळो वावर करता. पळयात त्या उद्गारान कितें सांगलां, हांव जिवीत वाट आनी सोत, कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. आनी जेजूक आमी सगळीं जाणां एकवटून आसा. बावतिस्मा वरवीं कोमयां घेता, थिरावणेच्या संस्कारान काजाराचो साक्रामेंत घेता. कितले वतीन आमी ताचे एकवटान आसा ते आमी विसरूंक फावना. तो आमचे सोबे आनी आमी ताचे सोबे आसा. तो सगळो वेळ पवित्र. आतां आमी वावुरता तेन्ना कितें जाता? आमी आपलेपणांत पडटा आनी तो वावर करता. पूण आमी जाणो जायत तर की हांव वावर करतां तो देवूच म्हजे सोबे वावर करता जाल्यार ताका एक नवी दिशा येतली आनी तें काम करता तें अदीक सफळ जावंक लागतलें. पूण ही सय करून घेवंक जाय. आनी सांत इनासान आमकां सांगलां आमी कॉन्टेम्पलेटिव्स इवन इन एक्शन. म्हणजे काम आमचें देवाचोच वावर आमचे सोबे. तो वेळ आमी घेता ताका एकवटून रावच्याक. कित्याक लागून? जशे भशेन आमी मोबायलाची बॅटरी चार्ज करता आनी मागीर दीसभर आमी ती वापरता कित्याक ती घोटाय ताका आसा वापरच्याक. त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूक एकवटून आमी सारूंक जाय. आमकां पयले वाचपान पावलून तशेंच सांगलां. तो देवाक कशे भशेन एकवटून रावंक जाय तें आमकां कळीत करीत आसा. कित्याक ही ताका कृपा मेळ्ळी. तो पयलो आपूण वावरतालो पूण आतां पवित्र आत्मो म्हजे सोबे वावुरता आनी हांव जेजूच्या एकवटान सदांच आसा. कित्याक हांव न्हय तोच म्हजे सोबेन जियेता म्हणून ताणें मागीर उद्गार असो केलेलो आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हेच परी तो आमकां सगळ्या जाणांक आपयता. आनी पिटर क्लेवराक तसोच ताणें आपयलो. तो बार्सेलोनाचो 20 वर्सांचो आसतना तो जेजुईट जावंक गेलो आनी मायोरका म्हणटा पळय त्या जुंव्यार तो कॉलेजीन आसलेलो. आनी ते कॉलेजीन एकलो ब्रदर आसलेलो, ताचें नांव आल्फोन्सो रॉड्रिगीस. आनी ताणें आपलें सगळें जिवीत सोडलेलें. म्हणजे ताची बायल आनी भुरगीं मेळ्ळीं आनी तो ब्रदर जालो. ब्रदर जाल्या उपरांत तो मागीर ते भाशेन कसलेंय काम करूंक तयार आसलेलो. ते ब्रदर आमचे तशें काम करताले. ताका फकत कॉलेजीचे पळय दारवंटो आसा तो लोकांक भितर घेतालो म्हणजे भुरग्यांक आनी भायर सोडटालो. म्हणजे कोणाच्यानय भितर सरोंक जायना आहलें. तो थंयसर आसलो. पूण तो कसो असो दारवंटेर हें करतालो, आपलो वावर करतालो. कोणें दारार मारलें की ना, वय जेजू येता. जेजूक तो भितर घेतालो आनी तांचे बरोबर ते भाशेन उलयतालो. ते भुरग्यांक खूब बरें लागतालें. ह्या पिटर क्लेवरान तें पळयलें आनी ताचे बरोबर तो वेळ सारतालो. तो कशे भशेन जियेता तो आयकतालो. आनी ताणें ताका सांगलें तूं मिशनार कसो हाका सावथ अमेरिकाक वच. आनी तो थंयसर गेलो. ताचो जोल म्हूण नाय तो पिटर क्लेवराचो 1581 जाल्लो आनी तो मागीर 1654 मेलो. म्हणटच 1610 तो कातहेना म्हणटा पळय थंयसर गेलो. थंयसर तो पाद्री जालो आनी ताणें 44 वर्सां ह्या म्हणणाय तूं आफ्रिकाचे ते पळय गुलाम येताले तांचो ताणें परमोस केलो. कोणूच त्या काळ्या मनशांक परमोस गरो करिनासलेलो. तो फकत एकलोच आनी ताचे बरोबर ते बाकीचे तेच भाशेन गुलाम आसलेले. तांकां म्हणणाय तूं आतां बरें करून तो तांचेशी वेतालो. कित्याक ते कितें उलयता ती भास समजनासलेलो म्हणून ते ताका सांगताले. आनी तो ताका सगळें जे कोण ग्रेस्त आसलेले पळय तांचे कडेन तो मागतालो, भीक मागतालो. ते ताका दिताले आनी तें सगळें तो हाडून हांकां दितालो आनी तांकां भायर काडटालो. मागीर तांकां न्हाणोवन बाणोवन अशें थंयसर वताले तांकां.
मागीर थंयसर गेले की ना तो सगळ्या जाणांक बावतिस्म दितालो, तांकां शिकोवण दितालो आनी तांकां मागीर तांची काजारां भुरग्यांक बावतिस्म दितालो. ह्यो आतां बोटी नासलेल्यो, म्हयन्याच्या त्यो येताल्यो. ते बाकीच्या टायमार तो तसलो वावर करतालो आनी 4 दीस आनी 4 वर्सां ताणें हे भाशेन वावर केलो. ताचो शेवट म्हणल्यार तूं निमाणो ताका कांयच करूंक जायनासलेलें. एकलो तसलोच भुरगो ताचे बरोबर आसलेलो, तो ताचें जेवण खातालो पूण वो थितूरच आसतालो. ताका सगळ्यांनी एके वतीन सोडलेलो. ताचे सुपिरियर म्हणटाले हें काम सारकें न्हय, पूण तो म्हणटालो ना, हें काम हांवें करूंकूच जाय, कित्याक जेजून म्हाका हें आपोवणें दिल्लें आसा तांचो परामर्श करच्याक. आनी खरेपणी मेल्या उपरांत आवय सगळे जाण ताचो काशांक घेवन भोंवंक लागले. हे भाशेन ताका बरेंपण म्हणून तूं सगळ्यांनी दाखयलें मागीर आनी खरोच सांत म्हणून ताका ते वळखूंक लागले. आनी ताका 1888 वर्सा ताच्या गुरू बरोबर आल्फोन्सो रॉड्रिगीज तो ब्रदर आसलेलो, ताका दोगांयकूय सांतपण मेळ्ळें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमचें सगळें जो वावर करूंक सोदता तो आमी खुशालपणी करया. दुसरें कितें म्हणटात तें जेजू सगळें धरून आमी फुडें आमचो वावर करया आनी देवाक ह्या प्रमाणे आमी मोहिमा दिवया आनी ताचो वावर फुडें व्हरोन सगळ्या संवसाराक आमी हे भाशेन मागण्यांत दवरया. सगळीं जाणां आमी आमचे हात अशें उंडीन दवरया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता, ताका आमचें सगळें जें आसा तितलें दिवया. आमी कित्याकूच चिटकोन रावचें न्ही, पूण जितली आमी भितरल्यान स्वतंत्र जातल्या तितली आमी देवाच्या मोगान आमचो वावर करतल्या आनी हे परी देवाचें राज आमचें सगळें आनी आमचे उद्देशी सगळ्यांक तें अणभवूंक मेळटलें.